की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ऍक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर तुम्ही 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ऍक्ट म्हणून पास केलो आणि ताजे मागीर तुम्ही 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायव्हेट लँड कन्वर्ट केले. आयडीसीचे लँड तुम्ही IPPन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट झाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड. तेणे सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up to generate employment. As I told you, more than 45% speakers गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते आनीकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. स्पीकर सर हांव एक सांगपाक सोदता म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. तू मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट झाली. ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरें हांव सांगपाक सोदता नो एग्रीकल्चरल लँड हॅज बीन कन्वर्टेड इन दॅट. तेंय हांव ताका इट हॅज बीन म्हणटा 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्या. स्पीकर सर तो आन्सर 80 प्रोजेक्ट 13च कंप्लीट झाल्या.